आयज म्हाका फाल्यां तुका आयज आमच्या खानदानाचें वरस आनी आमच्या काळजांनी कमो आयज म्हणल्यार एक वर आसा. ना बाई जाल्यार आनी तुजें हें सगळें काम करपाक हांव कितें तुजी सिल्वी दवर जाणाय बाबा हें कितें उलयल्यार तुगे तुवें जाणाच हांव असली बोट मारून तुका बातमाच्या न्हंयेत उडयताय आनी एक बोट रिपोवन तूं त्या उदकाच्या लाडार व्हांवत वयतले. बाबा अशें म्हणटात आमी अशें कांयच करूंक ना. तुजो कुतूहल दिसांक पळयतालो हांवूच नको बाय अश्यो कित्याक कमी मारता मातशें पुरो करा तुमची नादी एक वेळ दिसाक चोपडी जाणाय बाबा बाय म्हाका कांयच आयकूंक नाका म्हजो खूब कितें म्हाका सांगतलो तेंच हांव मागून घेतलो. बाबा हांव तुका भायर मातशें कितें विचारता न्हू ताका तूं भर म्हूण सवाल दी आनी अशें तुवें केलें जाल्यार हांव तुका आयफोन दितलें. वय खरेंच मम्मी पळय जाणाय तूं आयज मोच्या आनी तुज्या बायचें काजराचें वरस तुज्या मामान तुज्या दादान आनी तुवें पासून आमकां विश करूंक ना. तें सोड बाबा बाबा हिंगा कितें घडटा पळय तें म्हाका सांग पळया तुजी मामी म्हाका कितें सांगताली. बाय हें म्हातारे पिराय तुका हें सोबतात आनी तूं रे बाय तुमी म्हज्या तुका कसो देखील सोबतात. बाबा हें तूं कितें उलयताय तूं इसवोर तुका तर तुजी वेळार वाट बघते बोट मारून पेलेंचे जावन पळोवंक आमची संदेशकारां बागरी मागरी आमच्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक वावुरतात पूण जेन्ना तांकां कोणाक कसली देख मेवल्यार हांवूच नको तांचो फुडार कितें जातलो पळय तो. आनी माय पुरो कर तुका शर्माव कितें म्हजे पुतायक सात करून इगोजेर दवरूंक सोदताय. ना बाबा तुजी मामी आसा ती पुरो चोपडी. दुनिया सोडवटारा हे आमच्या गोंयांत कितें घडटा आनी आमच्या नातवाचो फुडार कितें. फातिमा तें आमी सगल्या देवाच्या हातीन घेवया चल या चल. गेलो रे एक
दुखाचे कांदे झाले पण मेल दिसवता तुम्हीच पया हात रे शिमटामध्ये शिमटामध्ये? माय मी शिमटामध्ये उंची आंगणी कोपरीश होताय का असे द्या किती जाऊन द्याले 20 केजी वळी पडतो अरे आम बरे नालो दोनरा गेलाले चले मागचोय ही मुयन्या पहिला ही मोठीला कितडो चोय तुका जर ओकली माता जाल्यार तुका मेळटा टिकीटी बाबारे बाबा टीव्ही मॅन तुका पागे आता ही बाबा तुला वे बाबा आमका टीव्ही मेळा सो कोण बरोबर मेळा मेळा Maria? ओ Maria, खंय आसा गो? Maria, म्हाका तुजी गरज आसली. Maria, हांव बिझनेस ओपन करूंक म्हाका 10 लाखांची गरज आसा. Maria, तुजी ती मागलाची कामां आसा पळय, ती आमी बँकात दवरून रीण काडुया. Maria, मायची कामां तर पयलींच बँकात दवरून रीण काडलेलें आसा. अगो, माय आपली कशी दितली? हांवें पयलींच ताचे मागीर पयशे घेतलेले आसा. अगो, माय दिवची ना. खंयच्या कोणाक हांव म्हाका पयशे पयलींच हांवें पयशे घेतलेले आसा. माय घुसलान तरी पळयतलो. माय, ओ माय, खंय आसा गे? माय, कशी आसा? बरी आसा न्हू? हांव बरी आसा माय, म्हाका तुजी गरज आसली. म्हजी गरज आनी कसली आयकून बरें दिसलें तुका माय, हांव बिझनेस ओपन करूंक सोदतां आनी म्हाका 10 लाखांची गरज आसा. 10 लाख आनी म्हजे लागीं इतले पयशे खंयचे माय, तुजी ती आरती आसा न्हय, ती तूं तुज्या पुताक दी न्हू. ना दादा ती एफडी हांव तुका दिवंक शकना तुज्या बायन म्हज्या नांवार केलेली आमच्या म्हातारे पिरायेक आमच्या आदार आहा माय, म्हातारे पिरायेक आमी आसात न्हू तुका. तुय पुता हांव जाणा तुमी आसात न्हू म्हाका तुजेर विस्वास आसा पूण तुज्या त्या बायलेचेर म्हाका विस्वास ना बाय तूं अशें कितें करता असो हात सोड सोड न्ही म्हजो हात कितें करचो? बायलेच्या सायडीक पडटा. आगे पूण तें सायड दिवंक जायना. पुता म्हजो पुता तूं सदांच म्हाका मळी मळी खूब वचतालोय आनी तूं म्हाका इस्कुटी म्हणून दोनिया असले दीस तुजे फुडें हांव कितें म्हणूं केन्ना सावें चिंतूंक नासलें मोडब्यान गोडोक म्हणून नासलें उदक शिकून शिरी दिवून आयज हे दीस तोडून पावले फातिमा, तूं कित्याक रडटाय? हांव पडना तुज्या दोळ्यांत दुकां कित्याक ती? म्हज्या दोळ्यांत कितें पडलेलें तें हांव काडटालें एंटनी फाल्यां तूं म्हाका सांगताय? पळय तूं इतलो चिंतना चल आमी भितर या आज 5 वर्सां जालीं हांवें बिझनेस ओपन केलो. म्हजें बिझनेस एकदम बरें चलता. पूण हो म्हाजो चेडो आसा तो म्हाजे पयशे इबाडटा. सदांच पयशे मागता. हें आनी कितें येयला भितराक?
म्हणजेच दिवचो ना वचनाचो मेळा पयशे दिवचो ना वाणीची बाब नाही. आज घरा म्हाका पयशे दिवंक ना. हांव भोंवतो दिसता. म्हाका ड्रग्स जाय. म्हाका कोणें गांजा ड्रग्स दियात. म्हाज्यान सोंसूंक जायना. म्हाका कोणें ड्रग्स दियात. हांव भोंवतो. म्हाज्यान सोंसूंक जायना. हांव भोंवतो. अरे पळय रे तेका पळय अशें आमचे गिरायक आमचे गिरायक पयशे कसो ड्रग्सान भरलो आसा पळय तो पळयात ताका म्हाका तुमचे कडेन कितें आसल्यार दियात पळय. कित्याक म्हणजे ती कितें जुलायाच्या पर्यंत जाल्लेली ओळमी काडून काडून दिवपाक तुका आयज एकूच दीस दिवन आयज ताका म्हाका पयशे दिवंक ना. पयशे दिवंक ना म्हणून तूं सदांच पयशे लागता आयज कितें जालें ताका पयशे सोडले काय तिजोरीत कोण पयशे वतात. आनी ते पयशे मेळटले जाल्यार म्हाका ताच्या पोटाचो छापो घेवचो पडटा. अशें आमचे गिरायक वचूंक शकना आमकां कितेंय तरी करूंक पडटलें तूं अशें कित्याक कयलें? तूं तुज्या दाराचें बोटच कातरून कित्याक हाडलें? वय सारकें उलयलें आनी नुस्त्याक कशें कोंबेलीन लावन नुस्तें ताजें दवरतात पळय तशें तुज्या झाडाच्या पोटाक कोंबेलीन लावन ताजें दवरचें वय, तूं सारकें उलयता. हांव तशेंच करतां. सो तुमी उलयात म्हाका पयशे मात जाय तुज्या कस्टमराक मेळ. तुका समजना न्ही कितें करपाचें तें कर. तुका समजना. हें सगळें काम तुका घरा दितलो मेळटलो तुका केन्नाय तरी. तेन्ना कर आनी काड. घे, दी. हो दी. आनी फाल्यां पयशे घेवन ये. पयलीं तुमी आमकां आतां जायते पयशे मेळटले. अशें करून हांवें म्हज्या इश्टाक आयडिया दिला. तुज्या प्रमाणें आमकां जायते पयशे आसतले. त्याच राती बापूय चेड्याक रावून रावून कॉलेराचेरूच दिवून पडटा. बरेंच जालें. तो न्हिदलोच आसा. आनी हांवें आतांच ताचें पोट घातलें बरें जातलें. सारको न्हिदून पडला तो. माया म्हाका ताचे सगळे पयशे म्हाजे. ताचे सगळे पयशे म्हाजे. आतां म्हाका ड्रग्साची केस दिवची आसची ना. म्हाका ताचे सगळे पयशे मेळ्ळे. हें तुजें नाका अशें कशें कळ्ळें? मारिया तुजे पुताक कितें केलें तें तुजे पुताकूच विचार मारिया कित्याक तुवें म्हाका अशें कित्याक केलें? हांवें हे सगळे पयशांक लागून केलें. तुवें हे सगळे पयशांक लागून केलें? तुवें म्हाजें करपाचें? तुवें म्हाका तुजें आवय? बाबा राव तूं येता हांव आनी कित्याक लागून? म्हाका तुजें पोट भरा आनी म्हाका तुमची दोगांचीच पडवता. मारिया हे सगळें जावन फकत तुका लागून आयज म्हजी माय पाय लेगीत आजी नागासार म्हाका लागून याद कर. हांव शिकली वाटेकार जावन तुका तुमी भागीदार आसा. वय मारिया हांवूय चुकना पळय हांव चुकलें. हांवें कशें म्हाज्या सासवाचें पोट चिंतलें तशें आयज आमच्या पुतान म्हज्या गोंयकाराचें पोट आसता. आनी तुमकां सांगता हांवें चूक केला ती तुमी करूंक नाकात हांवें म्हज्या माय पायक आयज आजिलान घातला तुमी तुमच्या माय पायक तुमचो मोग दियात आनी एक फावट तुका भुरग्यांक कशें कोणाट्याक सांगता. हांव तुजी चूक जाल्या तुमी करी नाका. तुमी तुमच्या शोम्याचे पांय खूब करात. तांकां आदार दियात. तांकां तुमची गरज आसा. चल मारिया आमी आयज आमच्या माय पायक घरा हाडया पळयलें तुमी ह्या घरांतलें सगळें कितें पडलां तें. जें आमी व्हडलें करतात तेंच आमचीं भुरगीं आमकां फाल्यां करतलीं. आयज म्हाका फाल्यां तुका. थँक्यू.